इतिहास. पेद्रू आणि कॉर्नेल. चॅप्टर 10. शेजाऱ्यांत कॉर्नेल नांवाचो एक मनीस आसलो. रोमी लश्कराचे इतालियानी म्हणलोले पोल्तोनेचो तो शतपती आसलो. तो भक्तिवंत मनीस आसलो आनी आपल्या घोराब्याच्या सगळ्या मनशां बरोबर देवाक बोजतालो. लोकांक तो जायतो आदार दितालो आनी सदांच देवाक मागणें करतालो. एक दीस सांजेच्या सुमार 3 वरांचेर देवाचो एक दूत आपल्या घरांत भितर सरतालो आनी कॉर्नेल म्हणून आपणाक उलो करतालो तो ताणें दर्शनांत सारको देखलो. देवदूताक पळोवन तो कडकडलो. ताणें म्हणलें, कितें गा सायबा? देवदूतान पोत्तीपाल केलो. तुजी मागणी आनी तुजी धर्मदानां चडून गेलीं आनी तुजो उगडास कसो देवा मुखार आसात. आतां पेद्रू म्हणलोल्या कोण एका सिमावांक आपोवंक जप्पा नोगरांत मनशांक धाड. तो एका सिमांव चामारागेर वस्तेक आसा आनी हाचें घर दर्याचे किनारेर. ताचे लागीं उलयलो तो देवदूत वेतोच कॉर्नेलान दोगां चाकरांक आनी आपले सेवेक आसलोल्यांतल्या एका भक्तिवंत सैनिकाक आपयले आनी कितें घडलोलें तें तांकां सांगून तांकां जप्पाक धाडले. दुसऱ्या दिसा ते आपले वाटेर आसतना आनी नोगरा लागीं पावतना दनपारच्या वेळार प्रार्थना करूंक पेद्रू पाटोसार चडलो. ताका भूक लागली आनी तो जेवणाक रावतालो, पूण जेवण तयार जाताना पवित्र आत्म्याचो भार ताचेर आयलो. सर्ग उक्तो जाल्लो ताणें देखलो आनी चारूय कोनशांनी धरलोली आनी सर्गार थावन जमनी पर्यान देंवयल्ली एक व्हडली ओल कशी कितें ताणें देखलें. तिचेर आसल्यो संवसारांतल्यो 4 पांयांच्यो सगल्यो मोनजाती आनी जिवांनी आनी अंतराला वेलीं सुकणीं. तेन्ना ताका अशें म्हणटालो तो एक ताळो ताणें आयकलो. पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण पेद्रून जबाब दिलो, ना सायबा, कदींच ना. ओ पवित्र आनी मेल्लें कितेंच हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट त्या ताळ्यान ताका म्हणलें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी रोखडेंच सगळें परतून सर्गार उबारोन गेलें. ह्या दर्शनाची समजणी कितें काय म्हूण तो चिंतूंक पडलो. इतल्या म्हणसर कॉर्नेलान धाडलोले मनीस पावले. सिमावाचें घर खंय काय म्हूण विचारूंक ते दाराच्या उमऱ्यार थांबले आनी उलो करून पेद्रू म्हणलोलो सिमाव थंय वस्तेक आसा काय म्हूण तांणी विचारलें. पेद्रूचें लक्ष अजून दर्शनाचेर आसतना आत्म्यान ताका म्हणलें, हे पळय, तेग मनीस तुका सोदतात. उठ, सकल देंव आनी तांचे बरोबर वच. फाटीं फुडें सरूं नाका, कित्याक हांवेंच तांकां धाडल्यात. सकला देंवून वचून पेद्रून त्या मनशांक म्हणलें, तुमी सोदतात तो मनीस हांवूच. कित्याक आयल्यात तुमी? तांणी जबाब दिलो, कॉर्नेल शतपती, एक प्रमाणीक आनी देवाची भक्ती करपी मनीस, ताका जुदेवांची आख्खी परजा मान दिता. तुका आपणागेर आपय म्हूण आनी तुवें ताका कितें सांगचें आसा तें आयकून घे म्हूण देवान ताका आपल्या पवित्र दुता वरवीं सांगलां. पेद्रून त्या मनशांक भितर आपयलें आनी तांकां वस्तेक दवरलें. दुसऱ्या दिसा तो तांचे बरोबर वाटेक लागलो आनी तांचे सांगाती जप्पाचे थोडे भावूय गेले. आनीक एका दिसान ते शेजारयेक पावले. आपल्या सोयऱ्यां आनी लागशिल्ल्या इश्टां सांगाती कॉर्नेल तांकां रावतालो. आनी पेद्रू घराच्या उमऱ्याशी पावतोच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी पांयां पडून ताका नमस्कार केलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. उलयत उलयत ते भितर गेले आनी हांगा एकठांय जाल्लो तो खूब लोक तांकां मेळ्ळो. ताणें तांकां अशें म्हणलें, एका जुदेव मनशान एका विदेश्याक एकठवूंक आनी तांगेर रावूंक कितलें विटेचें तें तुमी जाणत.
पूण खंयच्याच मनशाक हांवें अपवित्रांनी मेळ्ळो म्हणचो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखयलां. ह्याच पासत तुवें म्हाका आपोवंक धाडटोच हांव फाटीं फुडें सरोन आसतना आयलां, तर हांव तुजे लागीं विचारतां, तुवें म्हाका कित्याक म्हूण आपोवंक धाडलाय? कर्नेलान जबाब दिलो, 3 दीस जाले हेच घडयेर म्हज्या घरान सांजेच्या 3 वरांचेर हांव मागणें कोत्तालों. अवचीत झगझगीत वस्त्र घालून एक मनीस म्हज्या फुड्यांत उबो जालो. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, कर्नेल, देवान तुजें मागणें आयकून घेतलें आनी तुज्या धर्मदानांचो देवा मुखार उगडास जालो. तो जप्पाक आसलेल्या सिमांव म्हणटात त्या पेद्रूक आपोवंक धाड. तो सिमांव चामारागेर रावता आनी ताचें घर दर्याचे किनारेर. त्या पासत हांवें तुका रोखडोच आपोवंक धाडलो आनी तुवें येवन बरें केलें. तर पळय, हांगा आमी तुजे मुखार एकठांय जाल्लीं आसां. सर्वेस्परान तुका कितें सांगूंक फरमायलां तें आयकूंक आमी तयार आसां. कर्नेलाच्या घरा पेद्रूची बोळी. तोंड उगडून पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. ताणें म्हणलें, देव तोंडाक पळोवन मनशां मदें अंतर करिना हें सत म्हूण म्हाका थावें जालें. पूण कोणूय मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाची भक्ती कोत्ता आनी देवाचे खुशे प्रमाणें चलता तर तो की देवाक मानवता. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं शांतीचें शुभ वर्तमान परगटूंक इस्रायेलाच्या पुतां धुवांक निरोप धाडलो. तोच सगल्यांचो सोमी. आख्ख्या जुडेयांत कितें घडलां तें तुमी जाणात. जुवांवान स्नान परगटलें तेतून थावन जेजून गालिल्या थावन आपलें काम सुरू केलें. देवान ह्या नाजारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन माखलो. वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देंवचाराचे पदवे खाल आसलोल्यांक बरी गेलीं, कित्याक देव ताचे सवें आसलो. जुडेकारांच्या प्रांतांत आनी जेरुजल्यांत ताणें केल्ल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गोवाय. एका लांकडार उमकळून तांणी ताका जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सगळ्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदीं फुडें नेमलोल्या गोवायांक. आमीच ते गोवाय. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जातोच ताचे बरोबर जेवल्यांव आनी पियेल्यांव ते. जिव्या आनी मेल्ल्यांचो मनसुबीदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी हाका गोवाय दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर भावार्थ दवरतात तीं सगळीं ताच्या नांवान पातकांचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी गोवाय दितात. विदेशी पवित्र आत्मो घेतात. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवून आयलो. विदेशांक पर्यान देवान पवित्र आत्म्याचें देणें फावो केलें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुन्नत केले सगळे भावार्थी थटाकले, कित्याक तीं 8व्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं म्हूण तांकां आयकूं येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटोच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडावंक जाता? ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. देवाचें उतर हें.